Join Cell Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE and medical exam preparations for class 7 to 12. Register today for Cell Talent Search exam for class 6 to 12. Admissions are now open for repeaters medical batch for NEET 2022. वेलिंग पिरोळ पंचायत एक तशी बरीच मोठी पंचायत आणि एकदम बरीचशी कामां आज आमी ह्या भागांत सुरवात केल्ली आसात. तातूंतलो भितर एक आमचो खाजनवाडो. खाजनवाड्याचेर बरीचशी दाट घरां आसात आणि दाट घर असल्या कारणान ताजे सॅनिटायझेशन त्याच प्रमाणे जे तांची वाट जी आसा ती वाट परिपक्व जावची, त्याच प्रमाणे जी आमचे गटर्स जी आसा सिस्टम ताजेर कंप्लीट कवर घालचें आणि अशा अनुषंगान वट्ट 94 लाख रुपये खर्च करून आज ह्या एकंदरीत वाडो जो आसा त्या वाड्याची डागडुजी आमी करपाचे ठरलेले आसा. अशे म्हजे मतदारसंघात बरेचशे वाडे आसात ज्या वाड्यां भितर आमी एक मॉडेल वाडे अशे तयारी करपाची आमची मुखार योजना आसा आणि तातूंतलो एक आमचो हो खाजनचो वाडो. ज्या जाग्याचेर मांड आसात त्या मांडाक सुद्दां बरे तरेचे ज्यांच्या लोकांचे जे रिक्वायरमेंट जे कितें आसा त्या प्रमाणे मुखार आमी वचपाचे प्रयत्न केल्लो आसात. मागणी खूब आसा. त्याच प्रमाणे एक तांचो क्रेमोटोरियम जी आसात, क्रेमोटोरियमाचो विशय प्रलंबीत उरिल्लो आसा बारीकशा कारणां खातीर, पूण त्यो सुद्दां मुखार व्हरपाचो आमचो प्रयत्न आसा. प्रत्येक भागान जे कितें हेल्थाच्या दृश्टिकोनांतल्यान आमकां तांकां फॅसिलिटी उपलब्ध करून दिवपाक जाय ती फॅसिलिटी उपलब्ध करून दिवपा खातीर आजच्या ह्या कामाचो आमी शुभारंभ करतात. गेली कितलीच वर्सां जाली ते रोडा खातीर हे प्रयत्न करताले आनी आमदारान खऱ्या अर्थान खरोच प्रयत्न करून आमकां आयज रोड ह्या तळ्या वाठाराच्या सगळ्या ग्रामस्थांक आयज स्वतंत्र करून दिल्ले बद्दल तांकां अशें दिसता. कारण आयज स्वतंत्र जावन खूब वर्सां जालीं पूण हो तळ्या वाठारान रोड जो आशिल्लो ते तांकां खरेंच डिफिकल्टी जे सहन करच्यो पडटाल्यो. जेन्ना हे कुळागर भागांत ते रावता आसतना तांकां खंय जर मनीस आजारी पडलो, दुयेंत पडलो जाल्यार तांकां थंयच्यान येता आसतना खूब एक 5 देंवोन त्यो चलोवन येता आसतना खूब डिफिकल्टी जाताल्यो. उदकाच्यो तांकां डिफिकल्टीज आसा आनी आयज हो रस्तो जावन तांकां सगल्यांक खुशालकाय मेळिल्ली आसा. आनी हांव तळेकारांचे सगल्यांचे आयज वतीन आमच्या आमदाराचें स्वागत करता. कारण तेणी मनासून आपलो हो रोड करपाचो एक अजेंडान दवरलेलो, तो तुमकां डिलिव्हरी करपाचे आयज वचननामा दिल्ल्या बद्दल तो डिलिव्हरी योग्य वेळाचेर दिल्लो आसा. तळेकारा वटेच्यान सगल्यांक तुमकां सांगूंक इच्छिता, आनी विधानसभा निवडणूक आसा, तुमी हो आदार धरून येणाऱ्या विधानसभेक तुमी ह्या वाठारांतसून प्रचंड बहुमतांनी आमच्या आमदाराक निवडून दिवपाचो. आमचे राजेश बाब सतरकार, मागीर गावणेकार, रामचंद्र हे सातत्यान म्हजे कडेन येताले आनी सांगताले की आमकां कांय नाका, आमकां फक्त एक रस्तो जावचो. आनी हे म्हजे ज्या जाग्याचेर प्रिय मतदारसंघ म्हळ्यार शेतीप्रधान मतदारसंघ, दोंगरांनी वसयलेलो मतदारसंघ. पूण रस्तो जर करतलो जाल्यार पयली प्रमुख जो मुद्दो जो आसा ती जाय पडटा जमीन. ज्या वेळाचेर आमी 2-3 ठिकाणी सर्वे केले, अलायनमेंट केले, पूण खंयच्यान रस्तो सोयीस्कर आमकां दिसले ना. पूण बरेचशे काही गोष्टी डिफिकल्टीज येवपाक लागल्यो. शेवटाक आमी एक आमचे एक्झिक्युटिव्ह इंजिनियर आसात, असिस्टंट इंजिनियर आसात, त्या बरोबर ज्युनियर इंजिनियर आसात, तांकां घेवन हांव स्वता पर्सनली ह्या एकंदरीत दोंगराचेर आनी ग्रामस्थांक घेवन हांवें पावट मारली. जवळ जवळ 2-2.5 तास आमी ह्या भागान सर्वेक्षण केलें. खंयच्यान रस्तो सोयीस्कर आसतलो त्या दृश्टिकोनांतल्यान आमी पळयलें. नंतर एक अलायनमेंट आमी फिक्स केलें. आतांच अजय बाब सुंगटणकर आनी ताजो बंधू जे आसा तांकां घेवन आमी पयले हांगसर सायटीचेर आयले. खरोखर हांव तांचे मना पासून आभार व्यक्त करता म्हज्या सरकाराच्या वतीन, एकंदरीत ह्या ग्रामस्थांच्या वतीन. कारण जमनीचो जर प्रश्नूच जर सुटचो नाशिल्लो जाल्यार म्हाका दिसता हो रस्तो आज जी आमी बुनयाद जी बसयलेली आसात ती बुनयाद जावपाक शक्य नाशिल्ली. आनी ताजे नंतर अत्यंत म्हत्वाचो जो ढेंपो जे आसात, ज्यांची ही जी जागा जी आसात तांच्यांनी आमकां एक उतरान सांगलें, तूं मुखार वच, ज्या लोकांची गरजो आसा ती गरजो पुरे करपाक जाय, ताजे फाटल्यान आमकां कसलो स्वार्थ आनी आमकां कांयच गरज ना. अशे 2 मनशांचे हांव खुबूच मना पासून आभार व्यक्त करतां. त्याच बरोबर ते टेनंट जे आशिल्ले तांच्यांनी सगळ्यांनी आमकां बरो तरेचो आधार दिल्लो आसा. आज म्हाका दिसता आमदार जावचे पयलू 2016 सुमार ह्या रस्त्या विशयी सातत्यान म्हजे कडेन म्हजे कार्यकर्ते येताले. त्या वेळाचेर हांवें सांगिल्लें आशिल्लें
की तुम्ही विश्वास दवरियात, धीर धरात, हो रस्तो आम्ही करून दाखयतलो म्हळ्यार दाखयतलो. आणि त्याच अनुषंगान आज तेजे बुन्यादीचे फातर आमी बसयतात. दुसरे कामाक भितर प्रत्येक आमी गोष्टी म्हणटात की पावस पडले त्या बराबर खंय तरी उदकाचो फ्लो येता आनी वाटेर रस्तो जो आसा तो स्लिपरी जाता. आणि ह्यो सगळ्यो काही गोष्टी जावपाक जायना. म्हणजे प्रॉपर ताका ड्रेनेज सिस्टम ही आमी घालपाची ठरलेली आसात. आणि अशाच अनुषंगान आज हे कामाचे शुभारंभ आमी करतात. मुख्य उद्देश इतलोच आसा की ह्या स्थानिक जी पंच जी आसा तांणी सातत्यान फॉलोअप करून खास करून रुपेश बाब नायक हे सातत्यान कामां कशी जावपाक जाय ह्यो सगळ्यो काही गोष्टी मुखार व्हरपाचो प्रयत्न केल्ले आसा. ह्या भागान मुख्य म्हणल्यार एक काम जाल्लें आसा तें म्हळ्यार आमी क्रेमोंटोरियम जी जमीन नवी आमी क्रेमोंटोरियम घातिल्ले आसात. अत्यंत लोकां खातीर सोयीस्कर आनी उपयुक्त अशी ही स्मशानभूमी आज जाल्ली आसा. म्हणजे ह्या सगळ्या ग्रामस्थां कडेन एकूच मागणी आसा, जे कामां आमी जी करतात ती लोकां खातीर आमी कामां करतात. हेजे पयलीं केन्नाच कामां अशी जावूं नाशिल्ली. त्या प्रमाणे आमी लोकांचे हित कितें आसा तें आमी पळयतात आनी लोकांचो डिमांड कितें आसा, मागणी कितें आसा ती पूर्ण करपाचो ह्या कामांतल्यान आमी प्रयत्न केल्लो आसा. लक्षांत दवरपाक जाय की जे वेळाचेर एक आमी कचरो करतात किंवा खंयच्यो कॅम्पस आसात त्या दृश्टिकोनांतल्यान आमकां विचार करप हें तितलेंच म्हत्वाचें आसा. आज खुबशे भुरगे शिकिल्ले आसात, खुबशे भुरगे तरणाटे आज तांकां विचार आसात, आचार आसात आणि तेंच जर शिक्षण आमकां त्या एक शिक्षण संस्थेन दिल्लें आसा, टिचर्सांनी दिल्लें आसा. म्हणून जे वेळाचेर आमी ऐन भरान येतात किंवा जे वेळाचेर आमी ऐन ना उमेदीच्या भारांत येतात तेच्या वेळाचेर आमी सगळ्यो काही गोश्टी हे करून उडयतात. म्हणून म्हाका एक गोष्ट सांगपाची आसा सगळ्याक, एक गोवा इंजिनियरींग कॅम्पसा भितर बरीचशी आस्थापन आसात. सांजचे वेळाचेर खुबशे गाडे हांगा हाडून लायतात. तांची जबाबदारी जावन आसा की आपले जे कचरो जो आसा तो आपले एक कडेन घेवन आपूण भायर पडप. आज ही परिस्थिती आणि ही प्रत्येकान जर पाळी जर आपल्याचेर आयिल्ली आसा ती जर तांणी वेवस्थीत जर राखलें आनी पाळ्ळें जाल्यार म्हाका दिसता व्हड व्हडलो कचरो जावपाक शकना. आनी आमी सुंदर आमचो गोंय जो आसा तो हिरवीगार असो गोंय जो आसा त्या गोंयाक क्लिनलेस करपाची व्हडली इतली गरज आसपाक. हांव सातत्यान म्हणटा कितें खावपाक जाय कारण हो वाठार जो आसा तो निवांत क्षणीक आराम करपा खातीर येता. पण प्रत्येक जण गाडयेन येता त्या गाडयेन भितर एक पेपर बॅग घेवन येवन जो तुमी जो कचरो किंवा खाण जो हाडटात तें हाडून तुमी तातूंत भितून आमी मुखार व्हरपाची गरज आसा. कारण ज्या वेळाचेर हांव अमेरिके सारकेल्या देशांत गेल्लो आशिल्लो हवाई ह्या राज्यान तातूंत भितर ही सिस्टम अशी आसा की त्या सिस्टमी भितर प्रत्येक जो टॅक्सीवालो आसा किंवा बिचार येणारो जो पर्यटक जो आसा तो आपलो बारीक कागदाचो पीस सुद्दां जो आसा तो प्लास्टीक बॅगां घालून योग्य त्या जाग्याचेर ते व्हडून दवरतात. आणि अशा वेळाचेर 15 दीस हांव जेन्ना राबिल्लो तेन्ना हो म्हाका अनुभव आयिल्लो आसा. आणि वास्तवीक हे सगळे काही गोष्टी प्रत्येक गोंयकारान जर केल्यो जाल्यार म्हाका दिसता असो तरेचो क्लिननेस ड्रायव्ह करपाची वेळूच आमचेर येवपा ना. आणि म्हणूनच आज तेजी जागृती प्रत्येक युवा केंद्र म्हणू नका, आमचो शांतदुर्गा क्लब म्हणू नका, बाकीचे सगळे आपल्या मळाचेर काम करीत आसात. आमच्या प्रियो मतदारसंघात सुद्धा खांडोळेच्या भागाचेर असोच तरेचो खुबसो हें आशिल्लो. आमी स्वता हो कचरो काडिल्लो आशिल्लो पूण ज्या वेळाचेर 2 दिसांनी परत थंय जर वचत जाल्यार थंय परत ते कचऱ्याचे ढिगारे जावनात. म्हाका दुसरें आनी एक गोश्ट लक्षांत हाडपाक जाय समस्त गोंय मुखाच्या मुखार की प्रत्येक मनीस कारीन भोंवता आणि कारीन आपलो घरा कडलो कचरो जो आसा तो काढून चलता चलता काढून भिरकोडून मारता. तो रस्त्यार पडटा का तो बरे कॅम्पसान पडटा हें आमकां कोणाक खबर नासता. आणि म्हणूनच हेची जागृताय जावपाक जाय.